देवाचे उतर ह्या नियाळ्यान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। भाव भयणीनो, कोविड-19 वो कोरोना व्हायरस ही पिडा संवसारभर पसरतना सगळ्या मनशांचेर आकांत आयिल्लो आसा। असल्या आकांताचे परिस्थितीन आमी आसतना आमच्या भावार्था आड जायते विचार आनी दुबाव आमच्या मनान भितर सरतात। हे सगळे अदृश्ट देवान आमचेर धाडला। देवान आमकां सांडल्यात आनी सोडल्यात अशें आमच्या मनान येवंक जाता। देवाचे उतर परगट करीत भाग्यवंत पावलू आथेन वो एथेन्स शारांत पावलो। आथेन म्हळ्यार ग्रीक लोकांचे वेदीचे शार आसले, सिटी ऑफ कॅपिटल ऑफ ग्रीक फिलॉसॉफी। पावलूक तांणी आथेन शाराच्या दक्षिणेक आसलेल्या एका दोंगरार व्हेलो। थंय ग्रीक लोकांची महासभा जमताली। दोंगराचे नांव आसले आरियोपाग, इंग्लीश भाशेन एरोपेगस, आनी महासभेकूय तेच नांव दिलेले। पावलू आरियोपागाचे महासभे फुडें उबो रावलो आनी काळजीदारपणान ताणें जिव्या देवाक साक्षी दिली। ग्रीक लोक आनी तांचे देवभक्तीची तोखणाय करीत एका खऱ्या आनी जिव्या देवा विशीं आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर ताणें केली। सगळी देवाची भुरगीं आनी सगळी रोचना ताचीच हे पावलून सांगलें। ताचे आयकून जायतीं जाणां हांसून गेलीं खरें, पूण कांय जाणांनी देवाचे उतर मानून घेवन क्रिस्ती जिवितांत भितर सरलीं। पावलूची उतरां देव आमचे थायन पयस ना, कित्याक ताचे सेवेन आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसा। खऱ्यानूच आमचे भियेल्ल्या काळजांक घोटाय आनी बळ दिता। देवाच्या एकवटान थीर घोट रावुया। मागुया, मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बाराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळा देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।